गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव समिधा कुंकळकाराचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। गोंयकारांक बसतलो नव्या वीज दरवाडीचो शॉक। संयुक्त वीज नियामक आयोगान 2025-26 ते 2029-30 ह्या 5 वर्सां खातीर 4% मंजूर केल्या वीज दरवाड 1 ऑक्टोबरच्यान जातली लागू। नागव्या गॅस सिलिंडराच्या व्यवसायात आशिल्ल्या वेपाऱ्याचेर सुमार 7 जाणांनी केलो हल्लो। आदले दुस्मानकायेंतल्यान हल्लो केल्ल्याचो आसा अदमास। अंजून पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। राज्यांत 2 भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण। सांकवाळे हिट अँड रन अपघातात 70 वर्साच्या दादल्याक मरण, जाल्यार काकोड्याक कार आनी स्कूटरी मदीं जाल्ल्या अपघातात तरणाट्याक मरण। म्हापशा हॉस्पिटलाच्या शौचालयात नवजात अर्भक उडोवन बायल पळी। हॉस्पिटल आनी पुलिसांकडल्यान तपास सुरू। अनवळखे बायले आड केलो गुन्यांव नोंद। मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धरलो कुख्यात चोराक। 17 लाखांचे भांगर आनी मोबायल केलो जप्त। कोंकण रेल्वे पुलिशेची कारवाय। कुडचिरे 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेच्या अपहरण प्रकरणात एकल्याक केलो अटक। पिडेस्त चलयेची केली सुटका। दुबाविताक 7 दिसांची दिली पुलीस बंदखण। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। राज्यात 2 भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयले। सांकवाळे जाल्ले हिट अँड रन अपघातात टँकरा पोंदात चिड्डून दुचाकी फाटल्यान बशिल्लो मधुकर परब ह्या 70 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयले। जाल्यार दुसरे वटेन काकोडा वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात प्रसाद नायक ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। पुलीस अपघातांचो फुडलो तपास करतात। राज्यात भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयला। काकोडा तिमलो गॅरेजी लागसर कार आनी मोटारसायकलीमदी समोरासमोर जाल्ल्या अपघातात 25 वर्साच्या प्रसाद नायक ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। कुडचडे पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। आमी आसा म्हादेकाळ काकोडा ही कुडचडे काल हांगा हे जे जाग्यार आसा म्हाजे फाटल्यान हे स्पॉटार I-20 आनी ड्यूक जी बायक आसा तेजी भितर भीषण अपघात जालो आनी ज्या जाग्यार जो बायक रायडर आशिल्लो तेका हे स्पॉटार मरण पावलें। ज्या प्रमाणे स्थानिकांनी म्हायती दिला हो अपघात 12:30 जेन्ना जे हांगा वरची लोकवस्ती चड ना पूण अपघाताची जो आवाज आशिल्लो इतलो मोठो आशिल्लो लोक हांगा धांवन येयले तेन्ना पयलो तो भुरगो खंय तरी हांगा रस्त्यार पडून आशिल्लो। तेजी नाकाक कितें मार आसता जाल्यार खंय तरी तेजे जिवाक हाप आशिल्ली पूण तेणी उदक बी हें केलें, पुलिसाक कळयलें आनी पूण तेणें ह्या जाग्यार कांय क्षणांनी जीव सोडलो। सामोरा सामोर टक्कर जाली आनी खंय तरी जो बायक रायडर आसा तेणें ह्या अपघातात आपलो जीव सोडलेलो आसा। सद्याक दोनी गाडी आनी बायक आसा तेणी पुलिसांनी कुडचडे पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसा आनी जो फुडलो तपास आसा तो कुडचडे पुलीस सध्या त्यांचो चालू आसा। दुसरे वटेन सांकवाळ वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात मुंबईचो मधुकर परब ह्या 70 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आकाश पवार आनी मधुकर परब हे आपल्या स्कूटरी वेल्यान वास्को वाठारांत वताले तेन्ना स्पिडीन येवपी टँकरीन स्कूटरीक नेटाचो धक्को दिलो। ह्या अपघातात स्कूटरी फाटल्यान बशिल्लो मधुकर टँकरी पोंदात चिड्डलो। उपरांत मधुकर हाका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, थंय ताका मरण आयले। टँकर चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडला। वेर्णा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। मैं इधर खाना खाने के लिए इधर आया था और यहाँ से जब मैं 2 व्हीलर से जा रहा था तो पीछे से टैंकर वाला आके पीछे से ठोक दिया और साथ में जो अंकल थे वो अंकल एक्सपायर हो गए और मैं गिर गया इधर। चिकलस हॉस्पिटल में अंकल को लेके गए, अंकल अभी एक्सपायर हो गए और वो टैंकर यहाँ से गायब हो गया। अंकल का नाम है मधुकर परब। आप लोग किधर क्यों आए थे इधर? हम इधर RTO के काम से आए थे। इधर खाना खाया और खाना खा के हम RTO ऑफिस जा रहे थे तो पीछे से ट्रक वाले ने डैश मार दिया। मैं वहाँ पीछे में से आ रहा था, मेरे को पहले ओवरटेक किया उसने, मैं बचा तो आधा किलोमीटर दूरी पे आके तो उसने इसको उड़ा दिया मेरे दोस्त को। तो उनको मैं उड़ा जैसा इसको उठाया, ये गिरा हुआ था, इसको उठाया मैंने, बोला उठ काका को देख मैं आता हूँ। मैं उसको पकड़ने गया, ट्रक वाले को पकड़ा, वो भाग गया। तब तक वो लड़का था एक 18-20 साल का लड़का था। तो मैं इधर ही था, तब तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस वाले आए उनको हॉस्पिटल में लेके गए, एम्बुलेंस आया हॉस्पिटल में लेके गए तो वो जगह पे बचे नहीं। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा।
पेडे म्हापशां कारीन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक आनी अँब्युलन्सीक कळीत केलें. मात 30 ते 35 मिनटां जावन लेगीत अँब्युलन्स घडणूक सुवातेर पावंक नाशिल्ल्यान पेशंटाक लोकांनी दुचाकीच्या मजतीन उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. उपरांत ताका जीएमसीत उपचारा खातीर शिफ्ट केलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापशां उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या शौचालयात एके बायलेन आतांच जल्मल्या बाळकाक उडोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. म्हापशे पुलिसांनी ह्या संबंधी एका अनवळखे बायले आड गुन्यांव नोंद केला. ही घडणूक मंगळारा सकाळी सुमार 10 वरांचेर घडली. पळयात पुराय बातमी. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात काळजाक पीळ लागपी घडणूक घडली. एके बायलेन आतांच जल्मल्ल्या बाळकाक म्हापशा हॉस्पिटलाच्या शौचालयात उडोवन फुज्ज्यो काडल्यो. ही घडणूक शौचालय नितळसाण करतना उजवाडाक आयली. कामगारांनी ह्या घडणुकीची म्हायती हॉस्पिटलाचे वैजकी अधीक्षक आनी दोतोराक दिली. दोतोरांनी घडणूक सुवातेर धांव घेवन ताची तपासणी केली. तेन्ना ते पुराय गर्भ वडिल्ले आसा हें स्पश्ट जालें. उपरांत म्हापशे पुलिसांक हे घडणुकीची सविस्तर म्हायती दिली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी गर्भाक फुडले तपासणी खातीर जीएमसीत धाडले. दुबावीत बायलेचेर अकाली प्रस्तुती उपरांत गर्भ सोडून दिल्ल्याच्या गुन्यांवा खाला कागाळ नोंद करून तपास सुरू केलो. ह्या प्रकरणात हॉस्पिटलांत आशिल्ली CCTV कॅमेऱ्याची लेगीत तपासणी केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. नमस्कार, हांव आसा सध्या म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत म्हणजेच आजिलो हॉस्पिटलांत आनी सध्या हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की सकाळी म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत जनरल कॅज्युअलिटी जी आसा OPD जी आसा थंयसर एका वॉशरुमांत 6 म्हयन्याचे जे फिटस आसा ते एका टॉयलेटीन आढळ्ळेले आसा. आयज सकाळी 10:10 ह्या वरांचेर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत एक प्रेग्नंट महिला जी आसा ती चॅकअपा खातीर आयिल्ली आनी अचानक जेन्ना ती वॉशरुमांत गेली तेन्ना त्या वॉशरुमाच्या भितरूच तिची लेबर पेन स्टार्ट जाली आनी थंयसरूच टॉयलेटीच्या भितर तिणें एका 6 म्हयन्याच्या न्यू बॉर्न बेबीक जल्म दिलो. जल्म दिताच तिणें ते जे फिटस जे आशिल्ले 6 म्हयन्याचे तिणें एका पॉलिथीन जे प्लास्टिकची जी पिशवी आशिल्ली त्या प्लास्टिकच्या पिशवेंत घातले आनी टॉयलेटीच्या एका कुशीन दवरले आनी थंयच्यान तिणें पळ काडलेलो आसा. जेन्ना बरोच वेळ टॉयलेटीचें दार बंद आसा आनी जो फ्लश आसा तो चालूच आसा हें पळोवपा खातीर जी कॅज्युअलिटी OPDच्या भितर जी सर्वंट आसा तिणें जेन्ना भितर टॉयलेटी कडेन वचून पळयलें जाल्यार तें दृश्य त्या सर्वंटाक दिसून आयलें. तिणें ताबडतोब जे तिचे कलीग आशिल्ले तांकां तिणें कळयलें. तशेंच कॅज्युअलिटीन जो पुलीस आसता त्या पुलिसाक कळयलें. तशेंच हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांकूय ही खबर कळ्ळी. ताबडतोब म्हापशेच्या पुलिसाक ही खबर कळ्ळी आनी तेंच्यांनी म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत तेंच्यांनी भितर धांव घेतली आनी तेंच्यांनी पुराय आपल्या भाशेन इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. सो इन्व्हेस्टिगेशन एके वाटेन चालूच आशिल्ली तर आतां ह्या वेळार सांजेच्या वेळार फॉरेन्सीक जी टीम आसा ती सध्या हांगासर पाविल्ली आसा आनी ते आपल्या परेन इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती करीत आसा. सध्या ह्या 6 म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे जे फिटस जे आसा ते सध्या आजिलो हॉस्पिटलांत आसा आनी फुडलो तपास जे आसा ते म्हापशेचे पुलीस जे आसा ते करीत आसात. ह्या केसी फाटल्यान जितली अपडेट आनी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावता तितली इन्फॉर्मेशन आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसोलीकर. कोकण रेल्वे पुलीस आणि रेल्वे संरक्षण दळ हांणी केल्ले कारवायेंत मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एका कुख्यान चोराक अटक केली. हो चोर मूळ दाणाळे कर्नाटकाचो आसून ताचें नांव साहिल मुनीर अहमद कक्केरी. पुलिसांनी ताचे कडल्यान 17 लाखांचे वेगवेगळ्या तरेचे भांगर आनी मोबायल जप्त केलो. चोरयेची कागाळ मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून चोराक रंगे हात धरलो. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आनी रेल्वे संरक्षण दळान व्हडली कारवाय केल्या. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एका कुख्यात चोराक रंगे हात पुलिसांनी धरलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण डोंबिवलीच्या एके बायलेन रेल्वेंतल्यान आपले भांगर चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ केल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी सांपळो रचून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर कर्नाटक दांडेलीच्या साहिल मुन्नीर अहमद कक्केरी ह्या कुख्यात चोराक अटक केली. ताचे कडल्यान 15,22,000चे भांगर तातूंत
मंगळसूत्र, कडो, ब्रेसलेट, कांकणां, कानातली अश्यो वेगवेगळ्यो भांगराच्यो वस्तू जप्त केल्यो. तशेंच 3 फोनूय ताचे कडल्यान जप्त केले. ताची किंमत 1,25,000 आसा. देखून पुलिसांनी वट्ट 17,22,000चो मुद्देमाल चोरा कडल्यान जप्त केलो. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण चोरिल्ले भांगर विकून चोराचो दिल्ली वचपाचो प्लॅन आशिल्लो. पुलिसांक ताचे कडल्यान रेल्वेच्यो तिकीटी सापडल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोकण रेल्वे पुलीस आणि RPF ह्या दोगांनी एक जॉयंट ऑपरेशना भितर एक कुख्यात चोराक काल मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या भायर धरिल्लो आनी हाजेर आरोप आसा की ताणें धांवत्या रेल्वेंतल्यान जे रेल्वे आसता, रेल्वे चलता तातूंत भितर पॅसेंजरांक लुटले, एक बायलेकची डोंबिवलीची. आनी ह्या एक्युजाचें नांव आसा साहील काकेरी वो मूळ दांडेलीचो, कर्नाटका. कोकण पुलिसांनी ताजे कडल्यान जवळ जवळ 15,22,000चें भांगर, तातूंत भितर मंगळसूत्र, कडा, ब्रेसलेट, बँगल्स, इयरिंग्स अशे वेगवेगळे आयटम जप्त केल्ले आसात. त्याच बरोबर 3 फोन ताणें चोरिल्ले. ते 3 फोनाची किंमत आसा 1,25,000. टोटल 17,22,000चो हो माल जो आसा तो जप्त केल्लो आसा. हे पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हाजो प्लॅन आशिल्लो हें सगळें भांगर डिस्पोज करपाचें, कोणाक विकपाचें. तो गिरायकाक थंय रावतालो आनी ते पयशे घेवन दिल्ली वचपाचें. ताचे कडल्यान दिल्लीची ट्रेनीची तिकेटय तांकां मेळ्ळ्या. सद्याक फाटली 3 म्हयन्यां भितर कोकण रेल्वे पुलिसांनी जवळ जवळ 9 थेफ्ट केसी ज्यो आसात त्यो डिटेक्ट केल्ले आसात आनी 35 लाखांचें भांगर रिकवर केल्लें आसा, जे चोरयेक गेल्ले रेल्वेंतल्यान. जे पॅसेंजर आसात ते न्हिदिल्ले कडेन जावं तांकां तांची बॅग चोरप ही भांगराची, तातूंतल्यान अशें करून 9 केसी ह्यो डिटेक्ट केल्ले आसात आनी 4 कुख्यात गुन्हेगार जांचो आस्पाव वेगवेगळ्या चोरयांनी आसा. म्हणजे एक गुन्हेगाराचो आस्पाव गोंयांत आसा, जावं केरला, कर्नाटका, मुंबय अशा वेगवेगळ्या स्टेटींनी हाचे चोरये आस्पाव आसा. अशे चोरांक तांणी धरिल्ले आसात आनी हाजो आतां फुडलो तपास आनीकय चालू आसा. तांचेर आनी खंय केसी आसात, आजय तांणी ते शोध घेतात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. कुडचिरे वाठारांतल्या 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण केल्ल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या, जाल्यार पिडेस्त चलयेची सुटका केली. मजगतीं न्यायालयान दुबावीत तरणाट्याक 7 दीस पुलीस कस्टडी मंजूर केल्या. कुडचिरे वाठारांतल्या 17 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करपाचो हो प्रकार सोमारा घडिल्लो. हे विशीं पिडेस्त चलयेच्या बापायन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून दिवचलच्या लाखेर वाठारांत रावपी 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली. ह्या दुबावीत तरणाट्यान पिडेस्त चलयेक अनवळखी सुवातेर दवरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. दिवचलच्या कुडचिरे वाठारांत रावपी एके 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचे अपहरण करपाचो प्रकार सोमारा घडिल्लो. हे विशीं पिडेस्त चलयेच्या बापायन मंगळारा दिवचल पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत दिवचल पुलिशेन BNS आनी चिल्ड्रन एक्टा खाला गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणाच्या तपासाक दिका दिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिशेन कारवाय करून दिवचलच्याच लाखेरे वाठारांत रावपी लोकेश झोरे ह्या 21 वर्सां पिरायेच्या दुबावीत तरणाट्याक धरून ताका रितसर अटक केली. दुबावीत तरणाट्यान अपहरण करपा खातीर वापरिल्ली मोटारसायकल लेगीत दिवचल पुलिशेन जप्त केल्ली आसा. पिडेस्त चलयेचेर दुबावीत तरणाट्यान लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान पिडेस्त चलयेची वैजकी तपासणी केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मजगती दुबावीत तरणाट्याक धरले उपरांत ताका दिवचलच्या न्यायालया समकार उबो केलो तेन्ना ताका 7 दीस पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायणा कुट्टेरे पुलिशेन दवर्ले वाठारांत धाड घालून मोबायल चोरपी रॅकेटाचो पर्दाफाश केला. ह्या चोरट्यांकडल्यान 15 मोबायल जप्त केल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर मायणा कुट्टेरे आनी कळंगूट वाठारांतल्यान मोबायल चोरून कर्नाटकात विकताले खंय. ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केल्या. कर्नाटक शिमोगा वाठारांतलो 21 वर्साचो किरण G आनी 19 वर्साचो अरुणा DC अशे अटक केल्ल्या दुबावितांचें नांव जावन आसा. मायणा कुडतरी पुलिसांनी काल दवर्ली हांगा रेड मारून 2 अट्टल चोरांक धरल्यात. हे दोगी जाण जे आसात हे मोबायल चोरयां भितर हांचो आस्पाव आशिल्लो आनी हांणी गोंया राज्या भितर त्याच भायर दुसऱ्या राज्यांक खुबशे मोबायल चोरिल्ले आसात.
तांचे कडल्यान 15 मोबायल तांणी जप्त केल्ले आसात. सद्याक तांणी जे हे 15 मोबायल जे आसात हे मायणा कुडतरी पुलीस ठाण्याच्या हद्दी आनी कलंगूट हांगा चोरल्याची कबुली दिल्ली आसा. हे दोगी जाण आसात ते मूळ शिमोगाचे, कर्नाटका हांगचे. तांची नांवां आसात किरण जी, हाका 21 वर्सां, आनीक अरुणा DC हो 19 वर्सांचो. हे जे भुरगे आशिल्ले हे हांगाय चोरी करताले, त्याच बरोबर बाकीचे राज्यांकय चोरी करताले. आनीक गोंयचे मोबायल तांचे एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी म्हणटा ती अशी की गोंयचे मोबायल जर तांणी चोरले जाल्यार ते कर्नाटका राज्यांक व्हरून विकप, आनी कर्नाटकांतल्यान जर चोरिल्ले आसात जाल्यार ते दुसऱ्या राज्याक व्हरून विकप, अशें तांचे मोडस ऑफ ऑपरेंडी आशिल्ली टोटल. सद्या पर्यंत मायणा कुडतरी पुलिसांनी तांचे कडल्यान 15 मोबायल जप्त केल्ले आसात. आनीक आतां फुडलो तपास जो आसा तो मायणा कुडतरी पुलीस करतात. सद्या तांची म्हायती जितली तांणी म्हायती दिल्ली आसा ती म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांनी तांचो आस्पाव आसा अशें कळून येता. हाजो फुडलो अजून आनीकय तपास तांचो करतात. आज तांकां कोर्टा मुखार दवरतले आनीक तांकां रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार दवरतले अशी म्हायती मायणा कुडतरी पुलिसांनी आमकां दिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मालकानेकर. बेतोडे जंक्शन ते उद्देगीक वचणूक मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. हो रस्तो दुरुस्त करपाच्या कामाची मुजत 8 सप्टेंबराक पुराय जाता. सुमार 18 कोटी ते 22-28 रुपयांची निधी रस्तो दुरुस्त करपा खातीर दिल्ली. तरी लेगीत ह्या रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. संबंदीत खात्यान ह्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्टान घालचो अशी मागणी थळावे करीत आसात. तशेंच दिवाळे पयलीं हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. मागीर त्रास जायना तुमकां? त्रास आता पावसा करूंक गिमात करपा जाय आनी 3 महिने सुकपा जाय तो, मागीर तो रोड खरो पावसाक घातलो वयता न्ही तो. पूण पॅच मारल्यार जाता तो सारको? तेच मागीर थोडे दीस वयता, परतून वयता ते. सो आतां कितें डिमांड आसा तुमची? मातशें करपा मातशें पळया म्हणटा मातशें. पावस जालो म्हणटा करा आतां करपा केल्ले वयता न्ही आतां. ना कितें दिवाळ जालो म्हणटा केल्या. कित्याक लागून रस्त्याक जे पळय आतां फुलां पडल्या की आमी सदांच सांगता आमकां लोक येता ते आमच्या घरा कडेन येता हे रस्त्यातले कितलेशेच लोक येतात ते आमकां आसता. हांगा सरपंच ना रे, पंच ना, MLA ना, मागीर मंत्री ना काय दिसता. आमकांच लज दिसता ही फोंडकुलां ही रस्त्याक कशी उरल्या. आमकां अशें कळ्ळां की ह्या रस्त्याचे 12 कोटीचे टेंडर जाले. कॉन्ट्रॅक्टराक कामूय मेळ्ळें. पूण बाबा कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक तरी लागून खंय तरी नाच जालो आनी ते रस्तो तसो उरलो, पावस येयलो. आतां निमीत सांगता आमचे मंत्री ना पावस पडलो म्हणून ते काम जायना. कित्याक जायना? पावसानूय काम कशें बरें उरतलें हें कळना आशिल्लें. जर JE आनी AE तुमी थंय खुर्चेर बसयल्या जाल्यार ते कामां कशी जातली? पावसान सुद्दां काम कशें बरें उरतलें? जेट पॅचूच मारलो म्हणून जायना, ताका प्रॉपर तेजो प्रोसिजर आसता करून जर ही फोंडकुलां पुरयल्ली जाल्यार ती कांयच जायनाशिल्ली. जेट पॅच मारून तेणी भरपूर पयशे जनतेचे काबार केल्ले आसा, पूण ताका अर्थ ना. अशें JE थंयसर जाय आशिल्लें की पावसान सुद्दां जर पॅच मारलो तो उरपाक जाय. ह्या तांकां ज्ञान ना. JEक ना, AEक ना, EEक ना म्हणून अशें जाल्यार तेजे बरोबर मंत्र्याकूय ज्ञान ना. म्हणून तेणी तातले मनीस थंय बसयता. थंय योग्य अशे मनीस JE AE बसयात. रस्ते बरे जातले हेजे मुखार, बाकीचीय कामां बरी जातली. दीस जावचो अशें आमी डिमांड करताले. कारण हो जो 2 किलोमीटर रस्तो आसा हो इंडस्ट्रियल इस्टेट वचपाचो एकमेव रस्तो आशिल्ले कारणान हांगा रस्तो हॉटफिक्स जावप हे अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. पूण रस्तो गेली 2 वर्सां जालीं हो रस्तोच जायना म्हणून आमी गेल्या वेळार अंडर RTI धाडले. त्या वेळार अंडर RTI दिवपाक सुद्दां आमकां तेंच्यांनी खंय तरी टाळटाळ केली. अंडर RTI घातल्या उपरांत 1 म्हयन्याचे दिवपाक जाय आशिल्ले पूण तेंच्यांनी आमकां 2 म्हयने काडले. आनी टेंडर जो आसा हो 9 कोटीचो टेंडर आनी GST धरून हो 12 कोटीचो टेंडर जाता. आनी तेंच्यांनी आमकां ते 12 कोटीचो टेंडराचे इतलेच पयशे दिल्ले आसा. आमी जर एक घर सुद्दां बांदतले जाल्यार 13 लाख जर आमचे जाले जाल्यार 13 लाखाची सुद्दां आमची बरीचशी इतली जर बिलां आसता. पूण ते आतां तुमी हे पळोवपाक शकता हो 13 कोटीचे आमकां तेंच्यांनी बिलां दिल्लीं आसा. आनी तो तेजेर हांगा क्लियर मेन्शन केलें आसा की एप्रिलाक हो टेंडर जो आसा तेणी एग्रीमेंट केल्लो आसा. आनी ते क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की ताका परेड जो आसा हो कॉन्ट्रॅक्टराक हो 180 दिसांचो दिल्लो आसतो. आनी तो 180 दिसाचो परेड तेजो सप्टेंबरान 8 तारखेर सोंपता. हे हांगा क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की 8 तारखेर तेजो हांगा परेड जो आसता सोंपता म्हणून. आता जे आमकां हे नाहक त्रास जे कॉन्ट्रॅक्टराक लागून जाल्ले आसा ही बिलां जी तेंच्यांनी आतां 12-13 कोटीची बिलां तेंच्यांनी घेतलेली आसा तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हजे घर येवजणे अंतर्गत सरकारी जमनीचे दर निश्चित करपाक तशेंच कमनीदाद जमनी वयले अतिक्रमण नियमित करून लुकसाण भरपाय दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच दिव्यांग सशक्तीकरण विभागात 28 नवी पदां भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. मंगळारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो.
मंगळारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक वेगवेगळे म्हत्वाचे निर्णय घेतले. दिव्यांग सशक्तीकरण विभागात दिव्यांगा खातीर 28 नवी पदां भरतले. तशेंच म्हजे घर येवजणे अंतर्गत जमनीचे दर निश्चित करपाक आनी कमीदार जमनी वेले अतिक्रमण नियमित करून लुकसाण भरपाई दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. Proposal for creation of 28 posts in the Department for the Empowerment of Person with a Disability. ह्या कॅबिनेटान सँक्शन जाले 28 पोस्ट. Second is an proposal for filling of 2 posts of the assistant professor in Department of Neurology in Goa Medical College on contract basis. Third one, fixation of the rate for calculating the occupancy price to paid for the regularization under section 38 of the Goa Land Revenue Code 1968. हाच्या अंतर्गत आम्ही लँड रेट्स जे आसा म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताच्या खातीर फायनलायज केल्ले आसा. रेट सांगता हांव फिक्स केल्या आता आयज नोटिफाय जातले. सांगपाक कितें हरकत आसा तुमकां. इट इज इन प्री 1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आसतलो एज एप्लिकेबल. जेची लँड 200 आहा 300 आहा 400 आहा तिका तेणी दीस इज फॉर सनत क्लास 1 सनत दितले डायरेक्टली जेचे घर गव्हर्मेंट लँडान आसा 1972च्या पयलीं. तो विषय मागीरचो तेजेर आत्तां आमी डिस्कस करिना. तुका हांगासर सांगता आसतना होच विशय सांगता हांव फक्त. Between 1973 to 1986, 50% of the minimum land rate means 50% of the circle rate. For example, circle rate जर त्या विलेजीन 200 रुपया असलो जाल्यार ताका 100 रुपया पे करचे पडटले. Third one is in 1987 to 2000, 75% of the minimum land rate. म्हणजे एखाद्या विलेजीत जर सांग्या वयल्या 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार ताका 75 रुपया पे करचे पडटले. त्या टायम नोटिफायड इन 2014. सर्कल रेट सगळे लास्ट नोटिफायड 2014 केल्ले आहा. द रेट वील नॉट गो बिलो 50 रुपीज. आनी खंयच्याय विलेजीन 60 रुपया सुद्दां आसा तशें म्हणून बिलो 50च्या सकयल गेल्लो ना. फोर्थ वन इज इन फ्रॉम 2001 to 2014 मिनिमम लँड रेट जो आसा तो एप्लिकेबल जाता. फिक्सेशन ऑफ द रेट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द कॉम्पेन्सेशन टू बी पेड टू द कोमुनिदाद for regularization of encroached under Article 372B of the Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1971. हाजेर रेट सांगता आसतना जो प्रायर टू 1972 आसा कोमुनिदादीच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच करून घर बांदला जाल्यार ताका 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर प्लस 20% पेनल्टी. सेकंड 1970 to 1986, 50% of the circle rate plus 20% is a penalty. Third one 1987 to 2000, 75% of the circle rate plus 20% penalty. And again now in 2001 to 2014 ताका 100% सर्कल रेट पे करपाक जाय प्लस 20% पेनल्टी. म्हणजे कोमुदादीचो 2 गजाली आमी करता. एक तेंचो कन्सेंट मागला, दुसरो तांकां सर्कल रेट फारीक करता जो तांकां एक्चुअली मेळटालो प्लस 20% पेनल्टी दिता. आनी हरशीं तांच्या कायद्या प्रमाणे तांकां 20 वर्सांचो फोरो भरून तांकां जो हे मेळटालो जागो मेळटालो. द सेम वी आर डुईंग हियर. जे एडवान्स पयशे भरप म्हणजे 20%चो 20 वर्सांचो फोरो भरल्या पेक्षा चड पयशे जाताय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान जमनीचो प्रस्न सोडोवपा खातीर सगळ्यात व्हड पावल उबारलां. खाजगी कम्युनिदाद तशेंच सरकारी जमनीचेर लोकांनी घरां बांदल्यात. सरकाराच्या जमनीचेर 1972 पयलीं जी लोकांनी घरां बांदल्यात ती कायदेशीर करपा खातीर सरकारान मंत्रिमंडळ बसकेत शुल्क थारायला. सरकारी जमनीत जी घरां आसा तांचे खातीर 2014 मेरेनचे दर सरकारान थारायल्यात. 1961 सावन जमीन आनी घरांचो जो प्रस्न आसा तो सुटावो करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या. आयकात. गोंय सरकारान गोंय मुक्ती नंतर जमनीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सगळ्यात व्हडले जे पावल आसा ते काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीर मारले. गोंयान जो जमनीचो प्रश्न तो वेगवेगळ्या प्रकाराचेर आहा. एक म्हणजे कितें, प्रायवेट जमनी आहा तेचे स्वता लोकांनी बांदलेली घरां आसात. कोमुनिदादची जमीन आसा ताचेर बांदलेली घरां आसात. सरकारची जमीन आसा ताचेर बांदलेली घरां आसात. आणि काय जी जमनी आसात ते टेनेंटेड आसात आणि तेंचेर तेंच्यांनी बांदलेली घरां आसात. असो वेगळो असो क्लिष्ट असो हो विशय आसा.
तो सुटावो करपा खातीरचे पयले जे पावल आसा ते सरकारान मारला ते म्हळ्यार कितें की समजा सरकारच्या मालकीच्या जमनीचेर लोकांनी घरां बांदले 1972 पयलींची जी घरां आसा ती रेग्युलर करतलो कित्याक ती कायदेशीर आसा म्हणून जर सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार ताचो रेट कितें आसतलो जमनीचो तो तेणी थारायला. ताच्या उपरांतची 10 वर्सां तेच्या उपरांतची 10 वर्सां अशें करीत 2014 मेरेनचे दर जे सरकारी जमनीचिल्ली घरां आसा ताचे कॅबिनेटान डिसिजन घेतला आनी निश्चित केला. दुसरें कितें केला त्यांनी कम्युनिटीची जी जमनींतली जी घरां आसा तांकांय तशे दर दिल्यात. म्हणजे जो सर्कल रेट आसता ताचे कितली पर्सेंट पयल्या 10 वर्साक कितले पर्सेंट दुसऱ्या 10 वर्साक मागीर तिसऱ्या 10 वर्साक कितले पर्सेंट लास्टाक फूल रेट दिवचो पडटलो. पूण तांकां कम्युनिटीची जी जमीन आसा तांकां 20% पेनल्टी लायिल्ली आसा. तिसरे जे प्रकार आसा रेग्युलरेशन ऑफ हाऊसेस जे आसा तातूंत काय आसलें की थोड्यांचो सेटबॅक नासलो काय थोडे कमर्शियल एक्टिविटी चलयताले तांकांय सूट दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतलो आनी ते जाले. आनी तुका पयलीं सांगपाचें 1972 पयलींची जी घरां आसा तांकां म्युनिसिपालिटीनी पंचायतीचे 1000 रुपया भरून एक सर्टिफिकेट घेतले काय तो प्रश्न सुटावो जातलो. आतां तुमी म्हणटले की सरकार हे सगळे अशें एकदम कित्याक करता तर तुमकां खबर आसतली की आनी कांय म्हयन्यांनी जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स आसात. इलेक्शनाची ही तयारी आसा. तेच्या उपरांत आणखी एक वर्सान विधानसभेचे इलेक्शन जातले. खंयचे जे सरकार आसता ते कल्याणकारी योजना म्हणजे वेलफेअर स्कीम जे असतात ते लोकां मुखार हाडटा आणि त्याच्या बळग्याचेर इलेक्शन जिखपाचो प्रयत्न करता. सध्याचे जे सरकार आसा तांच्यांनी वेलफेअर स्कीम जी हाडल्या ती खूप वेलफेअर स्कीम तेंच्यांनी हाडलेल्या पण वेलफेअर स्किमी सारखीच ही एक स्कीम आसा. म्हणजे 1961 पासून जे जमनीचो घरांचो जो काय प्रश्न सुटावो जावन आसलो तो सुटावो करपाचो प्रयत्न आतांचे सरकार करता आणि ह्या जोराचेर ते इलेक्शनाक सामोरे जावपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक